भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय पार्टी आणि त्यामुळे हो जो निर्णय झाला हो येदो व्हडलो निर्णय लोकल युनिट घेवंक शकना। त्यामुळे हो निर्णय केंद्रात जाल्लो आसा आनी केंद्रान सांगिल्लें आसा की तांकां हे हांगासले जे 8 जाण भितर आयल्या तांचे ते वचून तांकां मेळून आयिल्ले। तांचो प्रयत्न हाच्या पयलीं म्हाका येता जाता ती जुलय म्हयन्यान एकादशी आशिल्ली, आषाढी एकादशी, त्या दीस तो इन्सिडंट जाल्लो। पण त्या वेळाचेर आमकां सांगिल्लें की ते येतले, त्यामुळे आमचे केंद्रीय नेते भुपेंद्र यादवजी ते गोंयांत आयिल्ले मंत्री केंद्रांतले। पण त्या वेळार संबंदीत दीस रावनूय तो इन्सिडंट त्या वेळचो त्यांचो जो हे आशिल्लो ते एकठांय सगळे जाले ना, त्यामुळे ते फसले। आणि त्यानंतर परत जेन्ना त्यांचे एकठांय सगळे जातकच तेंच्यांनी परत आमच्या केंद्रीय नेतृत्वाक सांगलें आणि केंद्रीय नेतृत्वान आमकां फोन करून सांगलें की त्यांचो प्रवेश जो आसा तो तुमी करपाक जाय आणि त्या प्रमाणे काल प्रवेश केल्लो आसा। त्यामुळे एकदां एखादी गोष्ट सांगली ती मनाक पडटा तुज्या पटना तेजेर प्रश्न हे आसना। एखादें डिसिजन केंद्रान सांगिल्लें की घेवं जाय तें डिसिजन घेतिल्लें आसा। तुमच्याकडे प्रस्ताव आमचे कडेन प्रस्ताव वैयक्तीक जर म्हजे कडेन जर प्रस्ताव आयला जाल्यार हांव कदाचीत ना म्हणपाचो। तो प्रस्ताव म्हजे कडेन ना न्ही, हो विशय जो आसा केंद्रान एखादें इट इज नॉट अ सरप्रायज। जेन्ना तूं केंद्रीय नॅशनल पार्टीचे लिडरशीप जेन्ना एखादी गोष्ट सांगता ती गोष्ट तुवें आयकूंक जाय आनी करपाक जाय, त्या प्रमाणे जाल्लें। म्हणजे हे केंद्रान डायरेक्ट आदेश दिलो तुमकां? ना इट इज नॉट डेफिनेटली केंद्रान सांगिल्लें की तांकां पार्टीन घेवं जाय तर घेतलें।